सेक्युलर मतां विभागून वयची न्हय म्हूण युती जावप म्हत्वाची. 2022च्या वेंचणुकेक कितें करपाचें ताचो आमी प्लान केल्लो आसा. मगो गोवा फॉरवर्ड काँग्रेसा कडेन आमी उलयतले. आपा कडेनय उलोवपाक आमकां हरकत ना. मात युती जायना तर आमी एकटे फुडें वयतले म्हण गोंय राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचो अध्यक्ष जुजे फिलिप डिसुजा उलयला. अर्डेक्सको खातीर पणजेच्यान संजय मनाली. Going alone, or you are preparing for, or you are optimistic about alliance with the Congress? See, आतां कितें आहा 2022 हे असेंब्ली इलेक्शनाक आमचें प्रिपरेशन आहा. म्हणजे कशें आमी पयलींच तयारी केल्या. सी हे अलायन्स वचपाचें ओ एलोन वचपाचें. आतां अलायन्स म्हणटा तें सारकें गरजेचें. आतां जेन्ना अलायन्स गरजेचें जेन्ना म्हणटा न्हू सारकें गरज आहा म्हणटा हें सोजमोवपा जायना की बाबा आमकां अलायन्स जाल्यारूय आमी मुखार सोदतले नाजाल्यार ना सॉरी. अलायन्स एकल्याकूच न्हू, अलायन्स जातलें जाल्यार सगळ्याक फायद्या पडटलें. पूण हांव सांगूंक वता जेन्ना हे भाशेन डिविजन म्हणटा तें जावपा नाका. जेन्ना आमचें डिविजन तर जालें जाल्यार हे दुसऱ्या पार्टयेक फायदो पडटलो आनी हो फायदो वचपाक नाका. दुसरें जाय तो गोंयचो लोक देखून म्हणटा तुमी अलायन्स आहा, एकठांय रावा, बाराबर रावा आनी इलेक्शन झगडया, अंडरस्टँडींग करा, सारकें जावं दी. कित्याक जेन्ना सेपरेट रावले जाल्यार वोट फुंटले आनी हे प्रॉब्लेम जातलो. ताका लागून आमचें प्रिपरेशनूय आहा, आमी तयार आहा. सपोज ती 5 म्हयने जर इलेक्शनां उरले जाल्यार आमची हिवूय तयारी आहा की आमी जायते जाण आयज आमकां जे आदले मिनिस्टर देखून येवन आयज आमकां मेळोन गेले, मेवले एज अ नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट म्हणून ते आयज म्हाका मेवले, डिस्कस जाले आनी हेजेर आमची आयज चर्चा, हेजेर आमची कितें करपाचें 2022 असेंब्ली इलेक्शनाक कितें करपाचें हेजेर आमी प्लॅन ऑलरेडी केल्लो आसा. बट ओन्ली थिंग म्हणटा तें अलायन्स, वेदर अलायन्स आसतले वो अलायन्स ना. आता ते काँग्रेसीन एमएलए 10 मेंबर गेला बट ते तुमचे हितून येवपा जाय कितें? सी आमी 10 मेंबर्स जो आयज काँग्रेसाचे केल्या तेजेर वय आमच्या लागीं ते उलयले. पूण जेन्ना कितें आहा अलायन्स जर आमी जाता आमी तर बराबर बसता तेन्ना कितेंय तर एक कंडिशन आसता. तेन्ना कंडिशन आसलें जाल्यार आमच्यांनी एक कंडिशन फुलफील करपा जाता अलायन्स पार्टनराचे. पूण जेन्ना कंडिशन नासतना जरी आमी तर पयलेच उलयले आनी आमी एकमेकाक तर डॉमिनेट करपा लागले जाल्यार हे सारकें न्हू. कित्याक आमची नॅशनलिस्ट पार्टी कित्याक हे जर आमी पयलेच तुमकां फिगर आनी नांव आनी हें दिवप म्हणजे इट इज नॉट करेक्ट. इफ यू अलायन्स जाल्यार अलोन वतले तुमी? अलायन्स जाल्यार अलोन वतले? डेफिनेटली इट्स अ पार्टी न्हू. अलायन्स ना जाल्यार आमी डेफिनेटली वचपाकूच जाय आनी ती तयारी आमची जाल्ली आसा. So which party you are going for? Alliance? No, see there are see I आता already उलयले like go forward. विजय सरदेसाई प्रेसिडेंट जावन आसा. काँग्रेस आमी MGP कडेन आमी उलयले. MGP को आमी बराबर हे म्हणजे उलयतले, चर्चा जातली. सो हे आतां आप कितें आसता जेन्ना आपाक जर तर आमचे तर अलायन्स पार्टनर जर तर तांकांय घेवया म्हणटा जाल्यार वी हॅव नो प्रॉब्लेम. कळ्ळें तुका? म्हजो क्वेश्चन तुका तुवें म्हणलें पयलीं एक म्हणलें ते लोकां जाय की सेक्युलर वोट डिवायड जावचें न्हू. तुवें आतां म्हणलें की आमी सगळे बरोबर वयचे. यू आर ऑफ दॅट ओपिनियन न्हू? आय एम दॅट ओपिनियन. सिन्स ताणें म्हाका विचारलें म्हणून हांवें सांगलें सी कितें आमकांय दिसता कितें आसता. सी एक देखून पार्टी भायर उरची न्हू. कितें आसता उरोन एक वोट डिवायड जावचे न्हू. ते तुमी आतां जे उलयताय तो एमएलए तुजे बरोबर आहा ह्या हितून? कोण एमएलए? तुमगेलो? अरे डेफिनेटली मरे तो आमचो एमएलए न्हू. नो तो आमचो नो सॉरी कितें आसता. तूं सांग विचार तितलें सांग. इजी विथ द ऑपोजिशन? Yes, he is with the opposition. कितले पार्टी? So he is in the opposition. कित्याक लागून म्हणटा बट ताणें एक आमच्या हायकमांड शरद पवाराक एक सांगलेलें आसा, चर्चिल बाबून सांगलां की आपूण एकदा इश्यू बेज आपूण हें कोत्ता म्हणून लायक बिकॉज तेकाय जाय कितें आहा आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीनूय काम जाल्ली ना. हार्डली कितें आसा हार्डली एक आतां 5 म्हयने उरल्या
पण तो कोत्ता कितें आपली कॉन्स्टिट्युन्सीन कितें काम करपा लागून हे भाशेन हें कोत्ता